कितलेशेच काँग्रेस उमेदवार मतदारसंघा भायल्यो गुंडांच्यो टोळयो घेवन भोंवतात. सांजे 5 उपरांत असल्या टोळयांचेर भोंवपाक बंदी हाडची. सांत आंद्रे, ताळगांव, शिरोडा, सांगे, वाळपय आनी कुंकळे हे मतदारसंघ संवेदनशील म्हूण जाहीर करून CRPF फोर्स घालचो अशें मनोहर पर्रीकारान मागलां. झॅड सेक्युरिटीच्या नांवान काँग्रेसीचे कांय उमेदवार पुलिसांच्या गाडयांतल्यान पयसो व्हांवयतात असो आरोपूय ताणें केला. इलेक्शन ड्युटीचेर आशिल्ल्या गाडयांक आयोगान खासा पास दिवचे म्हूण पर्रीकारान मागलां. There are outsiders in large number who are trying to intimidate locals and canvassing for Congress or NCP. In Sangye particularly, for example, Yuri Alemao moves with a gang of people who are not voters. Same way Babu Asgaonkar is moving with Gandhi Market, his gang. So त्या ग्रुपाक घेवन 100 व्हेकल घेवन त्या मतदारसंघांनी भोंवत आसता. No outsider can be in the constituency after 5 o'clock on 1st. So we have demanded that this rule be strictly implemented. दुसरी गोष्ट जी आमकां लक्षात आयल्या ती म्हणजे काँग्रेस is carrying money using their official security vehicles. जे काही नेते हे बरोबर फाटी फुडें पुलीस जीपी घेवन भोंवता. They intimidate voters also, but it has also come to our notice that election duty म्हणून कागदां लायिल्ली अनेक प्रायवेट व्हेकल गोंयांत सगळे बरें दिसता. We have definite information that these vehicles are being used or misused for carrying hoards of cash in constituencies like Walpoi, Parye, Sange, Ponda, Kukali. So we have demanded that Election Commission issue authorized passes to all vehicles including Election Commission vehicle and observer vehicle also. We have also demanded that Sant Andre, Taligaon, Shiroda, Sange, Walpoi, Kukali constituencies should be declared sensitive if they are not already identified by them. देशभरांतल्यो कामगार संघटना मंगळारा सकाळ सावन एका दिसाचे संपार गेल्यो. गोंयच्या आयटक हे कामगार संघटनेच्या बावट्या खाला कामगार संघटनांनी संपाक तेंको दिलो. राष्ट्रीय बँको आनी इन्शुरन्स कंपन्यांचे वेव्हार सकाळ सावन बंद उरले. उद्देगीक वसणुकांनी कामगार संघटनांनी धरणे धरले. कमीत कमी पगार, निर्गुंतवणूक, कंत्राटी पद्दती हे गजाली आड कामगार रस्त्यार देवल्यात. आज आम्ही एक सिंबॉलिक धार्मिकांगा बसलेले आहा कित्याक सबंद हिंदुस्तानाक आज स्ट्रायक आहा. आमचे मेन डिमांड सद्या कसो आहा की हो प्रायस रायज जाता वाडटा तो कमी करपाक जाय. कित्याक आज एका प्रायस वाडटा दुसरे वटेन दिये बिडे चडयता. फकत हातींत आमचें कितें पडटा पळय ताका वॅल्यू देखून आसना. एक 10 रुपया चडयले जाय तो ताणें 100 रुपया बाजार वाडटा. आनी हे भाशेन आमच्या कामगारांक जे पळय काम करून पोट भरता तांकां कांयच मेळना. दुसरें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आज आख्या हिंदुस्तानाक आनी चड करून आमच्या गोंयांत मेजर कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय ते गव्हर्मेंट आसा. आज प्रायस रायज मागीर मिनिमम आमी मागता ते 10,000 per employee. So they are our main demands. आज लेबर लॉस पळय आहा ते आमचे डायल्यूट करीत आहा आनी हे सगळे भांडवलदारांक हेल्प करपाचे आमकां काबार करपाची गव्हर्मेंट मांडावळी आहा. हे मांडावळीची आज आख्या हिंदुस्तानाचेर आमी बसयल्ले आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.